भाई कलंगूट एरियन आता पळय शकता की कमीत कमी आता रेड झोन जायत येयलेलो आसा. तशेंच आमी पळयला काल साल्वादोर दे मुंडो रेड झोन जाला. त्यांच्या थंयसर मंत्र्यान केल्ले आहा की थंय कंपल्सरी लॉकडावन करचे. जशें कलंगूटान मायक्रो लोबन लॉकडावन केल्ले आसा तशें तुमकां दिसता की शिवोले एरियेन जर अशेच केसी जर वाडत रावले जाल्यार लॉकडावन जावपाची शक्यता आसा. आनी लॉकडावनाची खरीच आवश्यकता आसा, कारण दिसान दीस जर आज 3-3 हजाराच्या वयर केसी वयता आणि ह्यो केसी पळयल्यो जाल्यार आनी मरणाची संख्या डेथ जे आसा तेय वाडलेले आसा. आणि म्हाका दिसता लोकांच्यो मागण्यो आसा की लॉकडावन करचें म्हणून. माननीय मुख्यमंत्री सुद्धा लॉकडावन करच्या विचार आतां हेचेर एक विचार करून सगळ्यांचे आज म्हाका दिसता एक कमिटी बसतली आणि त्या कमिटीच्या माध्यमांतल्यान तेजेर विचार करून लॉकडावन फुडें वाडोवचें व ना हेचेर मुख्यमंत्री निर्णय घेतले. म्हाका दिसता चड करून लॉकडावन एक 15 दिसाचें घेतलें जाल्यार तेचो उपयोग सगळ्यांक जातलो कसो. ती चेन जी आसा ती तुटपाची गरज आसा आणि सगळ्यांनी बरो विचार करुया की गोंय कशें सुस्थितीन येतलें. ज्या योगे हे जे प्रमाण वाडलेलें आसा कोविडाचें हेचेर मात करपाक सगळ्यांनीच प्रयत्न करपाची गरज आसा. केवळ मुख्यमंत्र्याक दोशूय दिवन फायदो ना. सगळ्यांनी आपापल्या विचारान आणि मदत करून जे जे बरे निर्णय आसा ते घेवपाची गरज आसा आणि मुख्यमंत्री हेचेर बरे निर्णय घेतले अशी आमकां खात्री आसा. आणि त्या माध्यमांतल्यान लोकांचें जीवन वाचोवप हो आज प्रामुख्यान एक विशय आसा. मुख्यमंत्र्यां कडेन तो विशय आसा आणि त्या दृश्टीन ते हेचेर एक बरो निर्णय घेतलो अशी हांव गरज बाळगता आणि मुख्यमंत्री हेचेर तातडीचो असो निर्णय घेतलो अशी हांव आशा बाळगता. म्हापशेकारांनी जसो आपलो सपोर्ट दाखयला आणि कंपल्सरी जे विकली म्हापसा मार्केट जे आसा ते तेंच्यांनी स्वताहून बंद दवरलेले आसा. सो शिवोलकारांनी अशेंच करपाचें अशें दिसता की स्वताहून कितें बंद दवरचें. कित्याक आमी पळयत जाल्यार सगळे कडेन आयज शिवोले ओपन आसा. म्हणून आतां सगळे कडेन लोक आतां सावध जाल्ले आसा आणि प्रत्येक जाण स्वयंस्फूर्तीन ही बंदी करीत आसा. सगळे आज शिवोलेन सुद्दां तुमी गेले जाल्यार चडशे कडेन तितकी दुकानां बी उगडी आसा दिसना. स्वयंस्फूर्तीन लोक आपली दुकानां म्हणू नाका गर्दी टाळटा एका जाग्यार. आणि फंक्शनां सुद्दां तशी आतां कमीच जाल्ली आसा. आणि हांव आवाहन करता म्हाज्या सगळ्या स्थानीक नागरिकांक की हांव तुमच्या मतदारसंघाचो आमदार आसा. हेज्या फुडें एकूय डेथ जावची न्हू म्हणून हांव देवा कडेन मागता. आणि प्रत्येकान आपापल्या विचारान स्वयंस्फूर्तीन ह्यो गोश्टी मना पासून करपाची गरज आसा. आणि जर आतां लॉकडावन एक 15 दीस समज येयलें कडक लॉकडावन जाल्यार हे सगळें आटोक्यांत येतलें अशी हांव आशा बाळगतां.